नावेली टू उस्कनी बांक आम्ही घेतले 30 मीटर आमचो एक्वायर आसा तितून भितर तितून मातशे वाकडे आसा ते आमी स्ट्रेट करतले पण आमी तेजे डिझायनिंग ऑलरेडी केलपाक चालू आसा टेंडर म्हाका दिसता फ्लोटींग जाल्यार 4-5 महिन्या भितर म्हणजे हो आतां म्हयनो आमचो खंयचो ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च म्हणल्यार म्हजो टेंडर येतलो तो भागाक आनी तितून ऑपोजिशन आसा ते म्हाका लागना जेन्युइन डिफिकल्टी आसा आय एम रेडी टू लिसन मिस्टेक करपाक जाय 4 जाणां गाडी म्हाका मारता रस्त्यार एक्सिडेंट जाले आनी कितें जाल्यार पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर न्हिदला म्हणून विचारता लोक हांव न्हिदूंक ना हांव जागो आहा आनी 4-5 जाणां लागून म्हजो जागो आसा पळय एक आनी एक स्ट्रेच उरला खंयचो जो शाराय टोयोटा टू आतां हे रस्त्याक टच जाला पळय वेर्ना तोय जातलो तितून म्हजो जागो वयता हांवें बॉम्ब मारपाचें तेंच्या वांगडा हांवें रावपाचें तशें जायना समवेअर एज अ होलिस्टीक व्यू सॅक्रिफायस हॅज टू बी मेड बाय पीपल wherever we can help we will help and if it is not possible I will bulldoze and take it over तेच मुखार सकून मागीर जालो न्ही तो कंप्लीट जालो ते सगळे तो मागीर एक्सिबिशन आमी पयर तेणे युरीन तांकां आपोवन हांवें सांगलें वच म्हण कोण आपयता आमदारान आपयलो ताका रिस्पेक्ट दिवपाक जाय पूण ताका प्रॅक्टिकल डिसिजन घेवपाक म्हाका ताकद आसा म्हाका पॉलिटिकल वील आसा जेन्युइन डिफिकल्टी लोकांची आय एम रेडी टू अंडरस्टँड पूण जे बेश्टे करपाक जाय करचे ना ताका लागून हांवें म्हटलं न्ही स्टेटमेंट हायकोर्टूच बरें काम करता म्हणून कित्याक आमचे कडेन जायना कित्याक आमी मागीर पॉलिटिकल बँड डावन जाता पूण हांव पॉलिटिकली स्ट्रॉंग आसा जे पर्यंत हांव हे सिटर आसा म्हाका सीएमान दवरला आय विल टेक पॉलिटिकल प्रॉपर डिसिजन्स आय विल ऑल्सो टेक पीपल इन टू कॉन्फरन्स ताका लागून म्हाका सेक्युरिटी म्हाका मारपा लोकांक मारूं म्हाका काय प्रॉब्लम ना हांव सेक्युरिटी घेनासतना भोंवता सो आय हॅव द कॅपेसिटी टू फेस पीपल एंड पीपल शूड कम विथ अ रिजनेबल सोल्युशन वी विल फायंड सोल्युशन बट वी विल ट्राय टू डू द मॅक्झिमम वर्क हो जो स्ट्रेच आसा पळय इवन खांडेबार कंटिन्युटी हे सगळे नॅशनल हायवे जावपाक जाय सो दॅर वील बी लॉट ऑफ डिकंजक्शन लोक आतां वरां अटल सेतू ब्रिज बांदतना पर्रीकर बांदतालो ताका आतां कोण उलयना तेजेर ते लायनी लागतल्यो आतां जशें जुवारी आतां 20 तारखेक आमी डिसेंबर पयलीं चालू करता म्हणल्यार आय विल एश्युअर माय वर्ड डिसेंबर पयलीं आमी चालू करतले ते लायनी लागता ते आमकां गाडी मारता लोक सो आतां ब्रिज जाता आमकां विसरतले लोक अशें जाता लोक काय विसरता मागीर पण डिसेंबरात चालू करता तुम्ही डिसेंबर पयलीं हांवें स्टेटमेंट केला वी विल स्टार्ट बिफोर डिसेंबर दॅट 4 लेन ब्रिज उलयलो 4 लेन ब्रिज वी आर सेटिंग 2024 मार्च ते हांव म्हज्या टर्मिनला भितर ते दोन्ही कंप्लीट करून वयतलो बाकीचे गोष्टी आमी एप्रूव केल्या पळय सेपरेट मिटिंगां आसतली सेपरेट सायट इन्स्पेक्शन आसतले कन्सल्टंट आसतले प्रॅक्टिकल प्लॅन आसतलो आनी प्रॅक्टिकली आमी काम करतले जे लोकांचे दूख कितें आसा ते म्हाका येवन मेवता तेंगे अंडरस्टँड जातले पूण लोकांक हांगा वचूं ना कित्याक थोड्यांक सांगलें लोकांक आपोवपा हांवें पयलीं सांगलें हांव येतलो हांव म्हजें काम करतलो मागीर तुमकां आपयतलो म्हणून हाय इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स हो एक आसा तो एक STP कितलीं वर्सां 6-7 वर्सां हांव सांगता चर्चिल आसतना तेणें तो STP आपणाचे मतदारसंघाचो PWD मिनिस्टर म्हणून ताणें केल्लें कंप्लीट करूं ना आतां म्हज्या मतदारसंघान हांवें केल्लें हांवें चालू केलें आतां म्हज्या PWD मिनिस्टर पयलीं चालू केल्लें आतां आय इंटेंड टू कर म्हजे लोक कॉपरेट करता आमी काम करता आनी आय अटेंड टू दॅट हांगा कितें जालां की 7 वर्सां जालीं ते काम करता खंय बारीक बारीक इश्यू हांगा उरला सो हांवें ताका डेडलायन दिला आख्खे जे मडगांव सिवरेजीचे आसा आय इंटेंड टू कंप्लीट बिफोर मे आनी ते भाशेन हांवें एक मिटींग घेतल्या सो ऑल वीच वर्क्स वे गोईंग ऑन सिवरेज वेदर इट इज सिवरेज कॉर्पोरेशन वेदर इट इज जायका वेदर इट इज PWD ऑल 3 वील वर्क टुगेदर हांगा कितें जाल्यार तो सेपरेट तो राजा तो सेपरेट एकामेकां झगडटा ती झगडी पयलींची आतां ना आतां हांव इनवॉल्व जाता आय विल फायंड सोल्युशन आनी प्रॅक्टिकल सोल्युशन आनी एक विशय ताणें सांगलेले की डिफ्युजर जो उदकान घालता जो म्हज्या पयलीं जाल्लो तो डिफ्युजर उदकान घालताले आनी तेणें सिस्टम लोक म्हणटा की ते उदक दिसपाक जाय घाण उदक सोदता आनी सारकें म्हाकाय दिसपाक जाय तेजेर हांव आज डिस्कशन जालो आय विल गो बॅक आनी आय विल डिस्कस इट आनी फायंड अ प्रॅक्टिकल सोल्युशन की लोकांक म्हाका हांवें ऑल्सो कॉमन मॅन म्हाका दिसपाक जाय PWD हांव आसतलो नासतलो फाल्यां फुडल्यान मागीर हांवें केल्यार म्हाका गाडी मारपा नाका सो उदक जे STP प्लांटा वयल्यान भायर सरता इट शूड बी एज पर द BOD and people should visibly see it and it should not smell so all the parameters are to be maintained why you should put it diffuser so their request of the Benali Panchayat was that people should see we pass it we should see that water flowing so we'll see that it is water flowing let people understand and if it is wrong they should go to the sewage treatment plant and make them accountable I can't go to every place so that thing I have understood and I am working on that direction आणि कोण तरी ऑब्जेक्शन हाडटा म्हणटा कोण ऑब्जेक्शन हाडटा ताका पेपर दिवं कोर्टान वचून घेवं म्हाका काय ना हायकोर्ट मॉनिटर करता फाल्यां म्हाका अकाउंटेबल म्हाका कोर्टान म्हाका एफिडेविट दिवंक पडटलें हाजे पयलीं पर्रीकर साहेबान एफिडेविट दिलें ही इज अकाउंटेबल फॉर ऑल दीस वर्क सो इट इज कम टू अ स्टेज वेर आय विल गिव एन एफिडेविट इन द कोर्ट द गव्हर्मेंट इज अकाउंटेबल नॉट द ऑफिसर्स एंड गेट द वर्क डन फ्रॉम द ऑफिसर्स वीच आय हॅव द कॅपेसिटी टू गेट इट डन सर बरी उदक येत जाल्यार थंय DCP कित्याक जाय ना उदक कितें कॉन्सेप्ट जो आसा न्ही बरें म्हणल्यार उदक जे पयलीं जेन्ना अजुनूय लक्षांत आसा 2000 पयलीं सुवेज ट्रिटमेंट प्लांट 40 BOD आसताली 40 आनी तेन्ना एलाव करताले मागीर पर्रीकरान ऑस्ट्रियन टॅक्नॉलॉजी हाडली आनी फर्स्ट प्लांट गोंयान घातलो हांगा पाट्यार 2000 आज ते 1500 प्लांट माय 2000 प्लांट गोंयान देशान आहा म्हणजे दॅट टॅक्नॉलॉजी एडॉप्टेड
And now the Central Pollution Control Board, by seeing the operation of that plant, they have reduced at 40 to 10. So a lot of technology changes are there. आता ते उदक, आता तुका आज तुझ्या घराकडे दिता म्हणजे पाईपलाईन तू पितले ते उदक, सायकोलॉजी आम्ही प्रिपेअर्ड ना. So till such time that water, maybe that same water is being treated again and given to water, who knows. आम्ही त्याका VUP म्हणतो ना, vehicle underpass. So there are 4, not 2, 4. So हांगा आम्ही रावल्या ते एक आसा आणि त्याचे सगळ्याक रस जे क्रॉस जाता पळय, एक तुजो फिश मार्केटाकडे क्रॉस जाता, त्याच्या फाटल्यान मागीर आनी कोलवा जाता, तशें मागीर आनेक जाता आणि हाजो हो चवथो आणि तो फोर्थ, हो तिसरो आणि तो फोर्थ आणि एक रेल्वेचो, रेल्वे वयल्यान वयता पळय. सो ऑल दीस आर पार्ट ऑफ द सिस्टम. सो क्लियर हायट सगळ्या 6.5 मिटरा वयर आसा. 6.5 मिटर सगळे आसा. व्हेकल जे आसा कंटेन्शन कितें पोंदा गाडी वयच्यो ना, ते सगळ्यो व्हडल्यो गाडयो वयतल्यो. सो 6.5 हायट सगळ्याक क्लियर हायट मेळटली. सो ह्यो सगळे कडेन आसा. केन्ना पर्यंत ना तेच ते न्ही, म्हाका तांकां सांगला हांवें फ्रायडे म्हाका ते चड करून हाडून दितले. फ्रायडे दितले, चड करून न्ही, फ्रायडे दितले. ताका ते बापूय दितलो. फ्रायडे हाडून म्हाजे कडेन बसतले, तो टायम हांव दितलो केन्ना बसपाचें ते. बाय फ्रायडे आय वील बी एबल टू नो हाव एंड द प्रोग्रेस वील बी. ही आज ना दिवेर आसा तो ही आसा राजेश म्हणटा पळय, आनी बाकीचे जे लोकल आमचे PWD टीम आसा, तशी ऑथॉरिटी इंजिनियर आसा अपॉइंटेड बाय नॅशनल हायवे, आनी कॉन्ट्रॅक्टर आसा, आनी सेफ्टी कन्सल्टंटूय आसा. हे सगळ्यां कडेन जे आसा हे बार चार्ट, all of them have to work on it. And I will only take meetings on maybe 15 days, 20 days to understand where the things are going off and on. That is my way of. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.